वैयक्तिक मतभेदाक लागून पक्ष सोडू नाकात। हांवें ती चूक केल्या, म्हाका म्हजी चूक जाणवल्या आनी ती सुदारून हांवें परत भाजप पक्षांत प्रवेश घेतला। हांव लोकां खातीर काम करता म्हूण सगळ्याच पक्षाचे कार्यकर्ते म्हज्या बरोबर आसा अशें कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो उलयला। RDX गोवा खातीर परतच्यान गौतम शिरोडकार। परत येयलात, कितें प्रतिक्रिया आसा तुमची? आम्ही काय कारणांक लागून पार्टी सोडून गेले, पण म्हाका दिसता पर्सनली चिंतून पार्टी सोडून चलना। यू हॅव टू थिंक इन अ लार्जर एंगल की जी आमचे कडसून चूक जाल्या ती आमी मान्य करून घेवपाक जाय आनी आमी मान्य केले ते। इफ यू हॅव इन डिफरन्स वीथ समबडी यू शुडंट लीव द पार्टी। तशें म्हाका दिसता पार्टीनसून वयर सरतना आमचे होम मिनिस्टराचे आदी म्हणजे अमित भाई शाह तेंची आदी डिफरन्स कोणा बरोबर आसतले पूण तेणें पार्टी सोडूंक ना, तो रावलो आनी तो पार्टीचो प्रेजिडेंटूय जालो। तशें आमी चिंतपाक जाय की आमी जेन्ना 15 वर्सां पार्टीन आसले तेन्ना मातशें वयर सकला कितें जरी जालें जाल्यार पार्टी सोडप आसना। वयर सकला सदांच आसता, सगळ्या कडेन आसता लायक। तर आमचे कडसून ती जालीच ते आमी मान्य केलें, परतून येयले पार्टी। सर, हेतून जे तुमचे कार्यकर्ते आसा तेंचो खंय तरी विश्वासघात जाता अशें तुमकां दिसता? पण कार्यकर्ते जे आहा हे सदांच आमकां लागसून वखता, ते जाण आमी लोकांचे सूख दुखान आमी सदांच आसता आनी ते सदांच आमच्या वांगडा आहा। आदिसून ना भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आमच्या वांगडा, काँग्रेसचे कार्यकर्ते आमच्या वांगडा, RG जे आहा, आपाचे आहा, सगळे भाशेचे कार्यकर्ते आमच्या वांगडा आहा। दे लूक एट मी एज अ पर्सन who will go beyond party language. But today we are in Bharatiya Janata Party and strongly with the party. And even if somebody is in the other political party, आमचे आणि त्याचे जे संबंध असतात ते सदांच क्लोज असतात आणि जेन्ना वोटिंगाच्या टायमार ते आमकांच मत मारतात। Even if he is a congressman, he will vote for us. Even if he is a NCP member, he will vote for Michael. So there is no